नाले गटारांनी प्लास्टिक उडोव नाकात, ताचो योग्य तो विलोव लायात. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान उलो मारला. जाल्यार ताच्याय फुडें वचून नाले गटारांनी कोयर आनी प्लास्टिक उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशें वीज मंत्री आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान मागलां. फोंडा वाठारांतल्या सगळ्या 5 पंचायतींतले नाले आनी गटारां नितळ करपाचें काम WRDन हातांत घेतलां. कांय दिसा सावन पंचायत वाठारांतली गटारांची नितळसाण चल्ल्या. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान वैयक्तीक पावण्यार ह्या कामांत लक्ष घालपाक सुरवात केल्या. बेतोडा सावन ते कपिलेश्वरी मेरेन सगळे नाले नितळ करतले अशें ताणें सांगलें. नाल्यान कांयच उडयनाका. चेअरपर्सन ऑफ फोंडा म्युनिसिपल ड्युटी आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की रिक्वेस्ट करता की नाल्यान कांयच उडयनाका. खूब डिफिकल्ट जाता मागीर नाला समज भरलो जाल्यार उदक वयर येता, फ्लडींग जावपाक शकता. सो हेच्या खातीर रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक नाल्यांनी कांयच उडोवचें न्ही. नाल्यांनी गटारांनी जाता तितलें तुमी कांयच उडोवपाक न्ही. डोर टू डोर आमचें कलेक्शन आसात. डोर टू डोर आमचें तें वेवस्थीत चालू आसा फोंड्या सिटी. आनी घरा घरा येवन आमची एजन्सी ती घेवन वता. गोवाचा खंयसर आमचे गोवाच्या गजारात हे आसा ताचे सांगो आसा थंयच्यान कपिलेश्वरी कपिलेश्वरी फुडें कवळे बाकी 3 मंथ्स सगळी गटार चालू आसा सगळी म्युनिसिपालिटी चालू आसा. थोडी कंप्लीट. गटारां आनी नाले व्हाळांनी लोकांनी कोयरा बरोबर प्लास्टिकय उडोवपाक सुरवात केल्या. हो कोयर जायते कडेन उदकाची वाटो आडा येता. पावसांत तेका लागून हुंवार येवं येता. मेळें उदक आनी कोयर थेट जुवारीत वयतलो आनी न्हंय प्रदुशीत जातली. सुदीन ढवळीकरान ताचेर भाश्य केलें. नंबर एक म्हणजे पावसाळो लागीं आयलो. पावस चालू जालो. सादारण केरळाक तो काल जालो. फुडले 2 दिवसांत तो आमचे भितर येतलो. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान आमकां एप्रुवल दिलां. वेळाप कपिलेश्वरच्यान कुणीर पर्यंत जो नालो आसा आमचो ताका कपिलेश्वर नाला, शांतादुर्गा, रामनाथी, पाटो, तोडोले, मोकडबाग आनी खारवडे अशा भागांत हो नालो वता आनी तो जुवारी नदीच्या फाट्याक मेळटा. हो सबंद नालो क्लीन करपाक आनी त्या शिवाय जे मेन नाले आसा महालक्ष्मी, नागेशी तो नालो. ह्या शिवाय प्रत्येक पंचायतीन ज्यो म्हज्यो उरिल्ल्यो 5 पंचायती आसा कुंवळे, वाडी तळावली, त्यानंतर दुर्बाट, पुणे, दुर्बाट, आटपय, आगापूर आनी कवळेच्यान धवळेच्यान येता तो नालो. हे सगळे नाले क्लीन करपा खातीर लोआर्डी मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकरान हे पास केल्लें आसा. ताचें काम एक ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेवपाक. दर वर्सा ह्या नाल्यांक लागून उदक वयर सरता. तेका लोकय जबाबदार आसात. लोक नाल्यांनी आनी गटारांनी कोयरा बरोबर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टीक उडयतात. नाल्यांनी घरांतलें म्हेळें उदक सोडप्यांचेर आनी कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. दादा हो कचरो फक्त हांगाच ना, कुर्टीच्यान येता. जी घाण कपिलेश्वर नाला येता ती फक्त आमचे कवळे पंचायतीची न्हय तर ती मॅक्झिमम जी घाण आसा ती फोंडेच्यान आनी कुर्टी खांडेपार पंचायतीन आनी पार्ट ऑफ द बेतोडा पंचायत येता. जे कोण नाल्यांत साणपाणी सोडटा तांची पयलीं म्हणजे इलेक्ट्रीक कनेक्शनां सगळीं जी स्टॉर्म वॉटर गटारां आसा तातूंत जे उदक सोडटा तांची इलेक्ट्रीक कनेक्शनां आनी वॉटर कनेक्शनां काडून उडोवपा जाय. जाल्यार तें सगळें सुदारता. कचरो ताका फायन मारपा जाय. डेफिनेटली सांगलें तें सगळे कचरो आनी नाल्यांत जे घाणपाणी करता तांची इलेक्ट्रीक आनी ह्याचें कनेक्शन काडून उडयलें की हे सगळें आपोवप बंद जातलें. WRDन नाला क्लीन करपाक घेतिल्लो आसा. फोंडा अप टू बेतोडा टू कपिलेश्वरी. हे नाल्याक सद्याक कॉस्ट आसा 11,72,000. आतां हो नालो इतलो भरलेलो आसा. तो कचरो आसा, प्लास्टीक आसा, तशेंच गार्बेजूय आसा. हो नालो क्लीन बेगींतल्या बेगीन करतलो अशें ताणें सांगलां. WRDन हाजें काम घेतलेलें स्टार्ट केल्लें आसा आज. पळय कितले बेगीन साफ जाता. जर पावसा पयलीं जर साफ जायना जाल्यार हांगा बुट्टी येवपाची शक्यताय आसा. हें सगळ्यांक खबर आसा. हे ओवरफ्लोड जातलोच हे. आनी हो जो कचरो आसा तो सगळो जुवारी नदी वतलो आनी जुवारी नदी सगळी दुशीत जातली. गोवा तिसवादी कृष्णा नायक, फोंडेच्यान.